मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी आनी कृपेन भरलेली सकाळ हांव येता. गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग. भाग्यवन जुसेवाज आमच्या गोंय इंदामान दिओसिसीच्या आस्कारेचे परबीची 9 दिसांची तयारी कांय पाटी आमी सुरू केली. रोखडेच 7 दीस गेले. आयज 8वो दीस आनी एकूच दीस उरला. फाल्यांचो निमणो दीस आनी आमची परब. बाबा भयणीनो, आयज ह्या 8व्या दिसा आनी 14वी जानेराची आमकां एक व्हडलो दीस. आमकां म्हणजे आमच्या गोंयांक पयलो, आमच्या दिओसेजीक, तुमकां सगल्यांक, आख्या संवसाराक उगडास येता कसलो तुमकां 14वी सांज जालो. व्हेरी गुड. आय एम सो हॅपी. हो तो दीस बाबा भयणीनो, आमी नकळो आसले पासून सडनली रोमांसान न्यूज आयलो की आयच्या दिसाक आमच्या पुताक जुसेवाजाक सांताचो मान मेळ्ळो म्हूण, आल्ताराचो मान मेळ्ळो म्हूण. आनी खरेंच म्हणल्यार भांगराच्या अक्षरांनी बरोवपा सारको हो दीस 14वी जानेराची 2015. व्हेरी गुड. 15 म्हणटच आमी खुशाल जावंक जाय बाबा भयणीनो. देवाक आमी दिन वासूंक जाय आनी ताकाच लागून आमी हांगा जमा जाता. ताका मान दिवंक आनी ताका मान दिता तेन्ना आमच्या सोर पदवीदार बापाक मान दिवंक आमी एकठांय जाता. हें समथींग दॅट पुल्स यू हियर इज दीस. हो भावार्थ आमचो आनी आमकां खेरीत मोग आसा तो आमच्या जुसेवाजाचो. आतां हें सांगून आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो हो राजकारणां म्हळ्यार चलतेल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो दीस भेटयला दिओसेजीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया आनी न्याय सभेच्या एक्लेसियास्टिकल ट्रायब्युनल ह्या वावरा पासत. ह्या दिसांनी आमी तरेकवार आमचे दिओसेजीच्या वारादां पासत मागता. वी आर प्रेयिंग फॉर द डिनरीज ऑफ अ आर्चडायसीस. आतां तुमी सगळीं एकठांय जाल्यात ती आतां 9:15च्या मिसाक. आनी ह्या 9:15च्या मिसाक तुमी ऑलरेडी बाणावले वाराद आमचे मदीं आसा. आनी मागीर सांजे 4 वाजता पोंडा आनी दामावचे मिसांव ती एकठांय जातली. 4 वरांचेर हे वारादाचे मीस. आतां तुमकां सदांच आमी सांगत आयल्यान आयजूय सांगूंक सोदता आमी तुमचे माहितेक बेश्टे फॉर इन्फॉर्मेशन. बेनावली वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजो ह्यो. बेनावली पवित्रित्वेत इगोज होली ट्रिनिटी. मागीर बाणावली दुसरें आसा तें बागयोन जुआं बातिस्ताची सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. बेतालबाती, कार्मोना, कावेलोसी, कोल्वा, ओर्ली, सेरावली आनी वार्का. पोंडा वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजो ह्यो बोरी, मार्दोल, पांचवाडी, पोंडा, सिरोदा आनी उजगांव. आनी दामाव मिसान म्हणटात तें तो वाराद न्हय, पूण आमचे दिओसेजीचो एक खाशेलो भाग तो. इट्स अ युनिट ऑफ द आर्चडायसीस. आनी हाचे खाला येतात त्यो फिरगोजो चिजडा, दामान प्रासा, दामान मोती, दामान नानी, दापाडा, दीव, दुधनी, कानवेल, शेल्टी, सिल्वासा आनी सिंधोनी. ही नांव आमकां कित्याक काय म्हूण चिंतून, पूण आमकां जाणा जाल्यार बरें आमची दिओसीस कितली पासून पयस कितें आसा तें. आतां जशें हांव म्हणटालो बाबा भयणीनो, ह्या 9:15च्या वारादाच्या मिसाक आमी एकठांय जाल्या. बाणावलीचो वाराद जशें हांव म्हणटालो आमचे मदीं आसा. आनी दुसरीं बाबा भयणां आमची गोंयचीं शिपडलेलीं भुरगीं हांगा भाव भयणां हांगा आसात. तुमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो हांव खेरीत भाशेन म्हजो मोगाचो येवकार दितां. वर्साक एक फावटी तरी व्हडल्या मळांत आमी मेळटा आनी देवान आमकां ही पावटी हो सुयेग दिलो म्हूण देवाक आर्गां दिता आसतना तुमकां जायत्या बेसांवांनी कृपेन जे ह्या नोवेनान कृपा आटातलेली आसा जायते तुमी कडेन मागूंक आयल्यान तेंय बी आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तें पासून देवान आमकां दिवचें म्हूण मागुया. आनी आमच्या वद्दान जें कितें आमी करूंक जाय म्हणजे बरे भाशेन आतां मिसांत वांटो घेवया सगळे ल्हानविकायेन, भक्तीन, आत्म्याचे उर्बेन. आनी त्या भायर आमी आमचे लागीं मागतात ते जाबाब दिवप व्हडल्यान. आनी मागीर आमच्या बोर्डांचेर स्क्रिन्सांचेर थंय उतरां घालतात, गायनाचीं व्हडल्यान गितां म्हणप. कालच्या परच्या दिसा एकलो फादर म्हणटालो सुरवातेकूच हे भाशेन आतां म्हणूंक लागलो आमी सगळीं हात जोडून
मिसान वांटो घेया ऑल थ्रू द मास हात जोडया आमी. वॉट अ ब्युटिफूल थिंग न्हू. सगलो वेळ हात जोडून मिसान वांटो घेवप आमकां संवय ना आपशी हात देंवतात ते मागीर. हात जोडून मिसान वांटो घेवप म्हणल्यार तूं देवाची येताय ल्हानविकायेन सायबा हांव तुजो पूत हांव तुजी धूव हांव पळय आसा ल्हानविकायेन. असली भास आमी उलयनासतना उलयता. म्हणटच बाबा भयणीनो हें सगलें सांगून बरे भाशेन मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक वावरुया, एकामेका पासत मागुया, एकामेका पासत मागण्याच्या पांगान आमी दवरुया आनी ही भेट जावं दी खरेंच जायत्या बेसांवांची कुरपाची आनी घोटायेची बागेंचे वाजाचे मजतीची अशें जावं. भाव भयणीनो, सांजुजे वाजाचे परवेचे तयारेचे आयज 8वो दीस. सांजुजे वाजा भाशेन राजकारणां मोळार चलयतल्या आनी हेर वायटां आड वावुरतल्या दिरादीक नमुने जावंक आमकां आयज आपयल्यात. ही चिंतनां मनांत दवरून सगलीं उबीं रावुया, मिसाक सुरवात दिवया गीत गावंक परमेश्वर राजवट चलयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी सगलीं समाजांत जियेता आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमची जबाबदारी. समाज आनी राजकारण बरोबर वेतात आनी हेच पासत समाजाचें बरेपण आमच्या राजकारणाचेर दवरलेलें आसा. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा समाजा आनी राजकारणा विशीं आसलोली जबाबदारी आमी ओळखून घेवन आमी हो विशय रचला. राजकारणा मळार चलतल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. राजकारणा मळार चलतल्या वायटाचेर झुजूंक आमीच पयलीं सत आनी नीत उबारून दवरतलीं मनशां जावंक गरज. आयचो दीस आमचे दिवसेजीच्या लोकसंपर्क साधनांच्या आनी न्याय सभेच्या वावरा खातीर भेटयलोलो आसा. दिवसोजीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उद्देशीं देवाचें उतर, सेवा धर्म आनी हेर भावार्थाची वळख सोंपेपणी आमकां पावता जाल्यार न्याय सभेच्या खात्या उद्देशीं पवित्र सभेच्या वांगड्याचे होक आनी न्याय राखून उरता.
तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना आमी सगल्यांनी राजकारणा विशीं आमची जबाबदारी स्वतान आनी नितीन पाडून जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक आमची मागणी हे मिसा पेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. तशेंच बाणावले आनी पोंडा ह्या वाराडा आनी दामाव मिसां पासत आयज मागुया. बाबा भयणानो, सांजे वाजाक मान दिवंक आमी आयल्या आनी दिनवाशी काळजान हे भेटींत आमी वांटो घेता. ताच्या पावलांनी चलूंक ताचोच उजवाड आमी घेवंक आयल्या. तो फावो जावच्याक हे वेळार आमचेरूच नदर घालया. जुजे वाजा भाशेन आमचें जिवीत जालां जाल्यार ओळखुया. सांज जुजे वाज राजकारणांत चलतले वायटाचेर आड झुजून जेजूक तांणी गोवाय दिली. आमी समाजाचे वांगडी आनी राजकारण हे समाजाचो भाग आनी आमी समाजांत आनी राजकारणांत चलतल्या वायटाचेर आड निशेध मारूंक जाय ते आमकां स्वेग आसले. गुडे आमी दोळे धापल्यात. आमकां कित्याक पडलां, म्हाका कित्याक पडलां. ही आनी दुसरी आमची पातकां ओळखून घेवन आनी दूख धरून सगळीं बाराबर खालतिकायेन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. हे पसत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. तुया हे मिसाचे इंतसांव देवाक आर्गां दिवून आपणाक मेळलेले उपकारा खातीर बेठयता सोकोरो आनी क्लोचेल पुर्तादो कुटाळची. आमी दर एकलो हे मिसांत वांटो घेता बाबा भयणानो. आमचे दर एकल्याचे दिनवास देवाक उबारुया. सांज जुजे वाजाचे मजतीन मागलोले आमकां जाय ते मेळ्ळां जावंकूच जाय. देवाक आमचे दिनवाशी काळीज उबारुया आनी हेरूय आमचे कोरचो. आमचे दर एकल्याचें जिवीत आयच्या दिसाची आमची कुटुंबां किरीत भाशेन दुखवलेलीं, कोंतवलेलीं, कश्टवतलीं, आडकोळ्यांक सांपडलेलीं, मोडलेलीं कुटुंबां चे बसत मागया. पिडीमंतां खातीर, कश्टवतल्या बाबा भयणां खातीर मागया. देवा, तुझ्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांज जुजे वाजाचे देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजियेच्या शिमापुऱ्यान पोरजोळायली.
तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुझे पोरजेचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाड अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्म दुताच्या इतिहासा वेलें वाचो. मोठी ओजत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भाव भयणींनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शिव वर्तमान आयकूंक आनीक भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांतान देवान म्हाका विंचून काडला म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिलोलो तसोच ताकाय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानता म्हणून दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांणी काळजां नितळ करून आमचें आनीक तांच्या मोदें कसलेंच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्या न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सुम्या जेजूचे कृपेन ताका तशें आमकांय तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनीक बार्नाबास आनी पावलू आपणा विशीं वरवीं देवाक विदेशां मदलें केलेलीं सगलीं कुणाची आनी विजमिताची खबर सांगताले. ती आखी सभा आयकताली. ताचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भाव भयणींनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलेली विदेशां मदेंतली एक परजा सुरवातेक तान विचून काडूंक देवाची खुशी जाल्ली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनीक ह्या प्रवाद्याचें उतरां प्रमाणीक सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनीक दाविदाचो मोडलोलो पडलोलो तांबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घोटनांतलो उबो करतलो आनीक नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगल्या मनशान सर्वेस्पराक सोदतलीं म्हज्या नांवान भेटयलेलीं आसात तीं सोर राष्ट्रां जाणें जायतें केलां काळांतान हें कळीत केलां. तो सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येयात आनी विदेशाचें जिवीत आमी आगोड करचें न्हय. पूण ताणें कुड्ड्या देवाक भेटोवन वस्तोलेले वस्तू खावच्यो न्हय. पोजोडपणां पयस करचीं आनी गुमटी पिडून मारलेले मोनजातीचें मांस आनीक रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी ताका एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची सुमूट परगटात करपी आदल्या काळांतान आसात आनीक दर सोनवाराक देवस्थानी ते वाचतात. देवाचें उतर हें. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां
ताका आमचो जबाब असो जावं दी. सगल्या राजरांक कळयात सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कोर्ती विजमितां. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कोर्ती विजमितां. नवें गीत रचून गायात, परवेस्पराक वाखाणात, शेकांत शेक प्रितमी वयर देवाक सोर गितां गायात. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कोर्ती विजमितां. परवेस्पराच्या मनाक गितां गायना घोडात. वयर काळात नांव देवाचें, पोरगोठात तारोन ताचें. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परवेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, तांणी तीर केल्ल्या संवसारार नितीची ताची राजवट. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. सगलीं उबीं रावया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुजलेक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सैती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मान उमथिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुजे घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेदना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदतां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें बसूया. भयणी भावांनो, आमचें जिवीत एक देवागेलें देणें आनी हेंच देवागेलें देणें कशें आमी ह्या संवसारांत येता. आमच्या आवय बापायच्या कुसब्यांतल्यान आमी जल्मता आनी आमचें जिवीत
एका कुटुंबांत सुरू जाता आनी ह्या कुटुंबांत आमी जियेतना एकलेजे न्याय म्हणटा ते भाशेन आमी कितें घडोवन हाडटा डॉमेस्टीक चर्च आनी डॉमेस्टीक स्कूल जाल्यार घरची पवित्र सभा आनी घरची शाळा घरची पवित्र सभा जाल्यार ती मोगाची भावार्थाची मागण्याची एकामेकाच्या उचक्यान भरून हाडलेली असली पवित्र सभा दूर एका कुटुंबांत आमी घडोवन हाडटा वो बांदून हाडटा त्या उपरांत डॉमेस्टीक स्कूल घरची शाळा आनी शाळा आमच्या कुटुंबांनी बांदून हाडटा जुंय मुळावेली ही तत्वां मुल्यां आमच्या जिवितांत आमी घेता हे गूड वॅल्यूज आमच्या जिवितांत आमी घेवन आमी वाडटा आनी ती कोण घालता आनी कोण टिचेरी तीच म्हजी आवय बापूय जी मुळावेली सोदता ही तत्वां मुल्यां म्हज्या काळजांत कोंचयतात आनी हे भाशेन ही म्हजी वाड जाता आनी ही वाड जाल्या उपरांत बाबा भयणानो आमी समाजान भितर सरता आनी समाजान भितर सरता तेन्ना हांव एकलो ना मनीस एक जुवो न्हय दुसऱ्या बरोबर जियेता जाल्यार हांव हे समाजान भितर सरता तेन्ना म्हाका दुसरीं आसात म्हजीं भाव भयणां आसात आनी तांकां हांव आसा आनी हे भाशेन हो समाज आमी घडोवन हाडटा आनी हो समाज घडोवन हाडटा तेन्ना बाबा भयणानो आमी हे समाजान कितें करता हे समाजान कितें बरें आसा तें आमी अदीक आनी अदीक बरें करूंक आमी आंवड येता आनी तेच बरोबर कितें वायट आसा तें आमी पयस सावूंक आमी वावुरता आयचें देवागेलें उत्तर अदीक करून आजचो वांशेल आमकां दोळ्या मुखार दवरता जेजू तांकां वायट करिना पूण जी कुर्तुबान जे ते करताले तांचेर निक्षेध मारता कसलीं कुर्तुबां जाल्यार ते कुर्तुबां करतालीं तीं वायटाचीं जावन आसलीं करप्शन आनी दुसऱ्यो वस्तू ते थंयसर करताले आनी हेच खातीर जेजू तांचेर फर्मोण मारिना पूण फर्मोण मारता जे वस्तू जे थंयसर देव मंदिरांत करताले तांचेर फर्मोण मारून तांकां तो पयसयता जाल्यार बाबा भयणानो आमी पळयता हो तांचो स्वभाव बरो नासलेलो हो स्वभाव तांचो वायट आसलेलो आनी हेच तांच्या स्वभावाचेर जेजू हो निक्षेध मारतालो जाल्यार बाबा भयणानो आमी बायग्योन जुजेवाज हाचेर नदर मारली जाल्यार ताच्या जिवितांत भुरगेपणार आमी पळयताले जेन्ना तो दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर जियेतालो आनी कितेंय तांचे मदें वाद विवाद जातालो जाल्यार तो बरे भाशेन तांचे जाग्यार घालतालो बरे भाशेन तांकां समजायतालो आनी हे भाशेन आपल्या तरणेपणाचें भुरगेपणाचें जिवीत बायग्योन जुजेवाज सांत जुजेवाज वाडलो आनी जेन्ना पाद्री तो जालो तेन्नाय ताका आडकुळी मेळ्ळ्यो जो त्या गांवांत चुयलां वचूंक सोदी पूण वडिलांनी दुसरे सुवातेर धाडलो पूण देवाची खुशी ताणें ओळखून घेतली आनी त्या गांवांनी तो गेलो आनी त्या गांवांनी तो वावुरलो जेन्ना श्रीलंकेंत हो पावस न जावन जायतो दुखोळ आयलो जेन्ना त्या राजाक तो मेळून गेलो मागणी केलें आनी मागणी करून हो पावस पडूं केलो आनी हे भाशेन ह्या लोकांक तो दुखोळ आयलोलो तो पयस केलो आनी हे भाशेन जायते आमी सांत जुजेवाजाच्या जिवितांत आमी पळयता आनी वाचता तेच बरोबर मिसाचे सुरवातेक पाद्री बाबान उगडास केला आयज खेरीच दीस आमकां म्हत्वाचो 14 तारीख ह्या 14 तारखेर पांच जेवाजाक बायग्योंत म्हूण पाचारलो पाप सायबान आनीक हे 14 तारखेर 2015व्या वर्साक आनीक ताका आमचो नामणो आनी गोंयचो आस्कारी म्हूण ताका पाचारलो आनी ताच्या आस्कारीपणा काल आमचें जिवीत आमी जियेवूंक आनी आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक जाल्यार बाबा भयणानो आमच्या गोंयांत चलतल्या ही जबाबदारी दिलोल्या कोणें दिल्या ती जबाबदारी आमीच दिल्या आतां आमी जानेराचे 26वेर हो लोक राज्याचो दीस रिपब्लीक डे आमी पाळटल्या म्हणजे लोक हे राज्य चलयता कशें चलयता आपले फुडारी विंचून काडटा आनी हे फुडारी विंचून काडटा चिंतून ते बरे फुडारी म्हूण पोरजे पासत वावुरतले
आपले पण पयस दवरून आपली बोडसां पयस दवरून दुसऱ्यां खातीर स्वता निती खातीर भावतले म्हूण समजून घेवन आमी तांकां विंचून काडटा आनी तांकां विंचून काडून ही जबाबदारी तांच्या हातान घालता पूण तांच्या हातान घालतना ही जबाबदारीचे आमी जबाबदारी आमी जाता जेदना आमचो सहकार आमी तांकां दिता पळय तेदना आनी हो सहकार जे बरें करतात थंयसर आमी दिवन तांकां आमी आदार दिता आनी जरी तर ते वायट करतात थंयसर आमी निक्षेध मारता निक्षेध मारून जें वायट म्हूण आमी दाखोवंक सोदता आनी भाशेन केलें जाल्यार खरेंच आमी जेजूचे फाटलावदार आमी जेजूचे फाटलावदार कशे आमी बऱ्याचेर आमी शाबासकी दिता अदीक नेट्यान फुडें व्हरूंक वावुरता वायटाचेर निक्षेध मारता आनी हेंच जेजू करूंक म्हाका आनी तुका आपल्या उतरांतल्यान आपल्या जिवितांतल्यान आमकां उस्कायता जाल्यार आमचें जिवीत कितें काय आमी हाका ताका बोटान दाखयता ही 4 बोटां अशें धरलीं जाल्यार एक बोट हांव दुसऱ्याक दाखयता जाल्यार हांव विचार करतां हांव म्हाकाच करता उरलेलीं 3 बोटां घेवन हांव कितें करतां काय ती हांव म्हाका दाखयना जाल्यार दुसऱ्यांक बोटान दाखोवंक सोंपें पूण जण एकल्याक दाखोवंक बाबा भयणानो ही जबाबदारी म्हाका आसा म्हूण हे समाजांत जो समाज आमीच बांदून हाडटा जाल्यार हे समाजांत हें उणीत जी वचता जें वायट हें करप्शन जें वचता ताजेर निक्षेध मारून आमी तो पयस जावंक आमीच जावन आसा म्हाका कित्याक पडलां हांवें कितें करचें अशें न्हय बाबा भयणानो जाल्यार आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी आसा आनी आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवंक जाय जे परी जायते फावटी आमी उगडास करता अदी करून इंडिपेंडन्स डे स्वतंत्रायेच्या दिसाक जावं रिपब्लीक डे आमी ती उतरां उच्चारता राष्ट्रपतीची अमेरिकाची नेवर आस्क what the country can do for you but always ask what you can do for a country केन्नाच विचारिनाका राज्यान देशान तुजे पासून कितें करूं येता पूण हांवें म्हज्या राज्य देशा खातीर कितें करूं येता कांय बरीं उतरां जाल्यार बाबा भयणानो म्हज्यान कितें करूं येता म्हज्यान कसलो सहकार दिवं येता म्हजो सहकार जें तुवें बरें वचता थंय हांवूय उबो जाता आनी हें बरें अदीक आनी अदीक फुलयता आनी चडयता आनी जरी तर थंयसर वायट वचता हांव ताजें निक्षेध मारून तें हांव पयस जावंक वावुरता जाल्यार आयज हो विशय आमकां मेळ्ळा तेदना हे वायटाचेर निक्षेध मारून हो आमचो समाज नितीचो आनी शांतीचो करूंक सगळ्यांक आमकां जाय शांती जाय अनीत कोणाकूच नाका झुजां मोळां कोणाकूच नाकात पूण तें म्हणल्यारूच जायना आवड्यानूच जायना पूण आमचें मागणें आनी मागण्या बरोबर आमच्यो कोरण्यो बरोबर वचूंक जाय मागणें आनी कोरण्यो जे परी बायग्यून जॅकोब म्हणटा जाल्यार दोनूय बरोबर चलून हे मागण्यांतल्यान आनी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान आमच्या बऱ्या स्वभावांतल्यान हो समाज आमी मोगाचेर शांतीचेर आनी नितीचेर घडोवन हाडूं येता तर बाबा भयणानो बायग्यून जुजेबाजाची आमी देख घेवया बायग्यून जुजेबाज जो उजवाड फांकारून हाडूंक वावुरलो काळोख नपयत करूंक वावुरलो आनी आमी जाणाव जेन्ना ताचो बाचो ही पाद्रीपणाची वर्द घेवचो आसलो तेन्ना तो आपल्या अंकलाक चीट बरयता हांव पाद्रीपणाची वर्द घेवंक सोदतां म्हजे दीस पावल्यात जाल्यार तूं म्हाका कसली सुचना कसलो एडवायस तूं म्हाका दिता आनी बायग्यून सांत जुजेबाज ताका बरयता चीट बरोवन म्हणटा जेजू सुर्या आनी तूं चोंद्रीम जा ह्या सुर्याची किन्ना चोंद्रिमांची दुसऱ्यांचेर फांकूय जाल्यार बाबा भयणानो आमकां सगल्यांक आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाक तावन ह्याच आत्म्याच्या ध्यानांतल्यान आमी हो चोंद्रीम जावंक हो उजवाड जावंक आनी उजवाडाची किरणां आमी दुसऱ्यांचेर फांकोवंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत आनी हेच जबाबदारी ह्या समाजांत आमकां घातल्या कित्याक हांव नागरीक समाजाचो मनीस जाल्यार म्हजी जबाबदारी हांव ओळखून घेवन आनी हे जबाबदारीन म्हजो सगळो तेंको दिवन आमचें राज स्वताचें नितीचें आनी मोगाचें करूंक आनी हेच आमी मिसाचे बेठेर जो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपाक काल आल्ताराचेर येतलो आपल्या मांसा रोगतान बदलून ते आमचें मांस खावन जातलो आनी हेच बोड घेवन आनी देवाच्या उतराच्या बोडान आमचें जिवीत ह्या समाजांत
हे स्वता खातीर निती खातीर मोगा खातीर वावुरतलें करूंक आनी आमचो देश आमचो गांव अदीक हेच शांतीन जिवंक ह्या बायगोन सांत जुजेबाचे मजतीन हे मिसाचे भेटेर मागुया. विरावया. बाबा भयणानो, आमी नियाळ केला देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर जिवंक देवाची कृपा जाय, देवाचो आदार जाय. तरी वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. पवित्र सभेचे वडील देवाचे पोरजेक नीत आनी सोत सांबाळूंक परगडटाना राजकारणांत जबाबदारेन आनी निस्वार्थी मनान तांणी मिसळ जावंक शिकोवंक आनी तांकां उर्बा दिवंक देवाची कृपा मागुया. पक्षाचे आनी फक्त पक्षाच खातीर वावुरचें मन आमच्या आमदार मंत्र्यांनी निबेळ सोडून दिवंक आनी समाजाच्या बरेपणा पासत सरकाराचो दुडवांचो आनी हेर आदार भरपूर मेळूंक देवाची कृपा मागुया. राजकारणाच्या वायटाक लागून आयज आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांत आनी गांवांत जायत्यो फुटी पडलेल्यो आसात. ही दुस्पट पयस जावंक आनी काळजीदारपणान आमचोच फायदो पडनासतना राजकारणांत वचतल्या वायटाचेर आड आमचो ताळो उबारूंक देवाची कृपा मागुया. आयज आमचे डिओसेसीच्या लोकसंपर्क साधनांच्या आनी न्याय सभेच्या ह्या वावरा खातीर भेटयलोलो दीस पाळटना लोकसंपर्क साधनांच्या खात्याक उद्देशी राजकारणांत आसलेल्या वायट उजवाडाक हाडून राजकारण निटायेर पडूंक आनी न्याय सभेच्या खात्याच्या वावरा उद्देशी पवित्र सभेच्या वांगड्यांक न्याय मेळूंक घेवंक देवाची कृपा मागुया. बाणावले आनी पोंडा वाराड आनी दामाव मिसांव आपल्यो रोमारिया घेवन हांगा आयल्यान तेन्ना बागयोन जुजेबाजाचे विनवणेन तुमच्या सगळ्या फिरगोजांक आनी फिरगोजकारांक आत्मीक बरेपण मेळूंक आनी दामाव मिसांवाचो वावर करूंक मिशनारांक कृपा आनी गोठाय फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. बापा, तुझ्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी
तुका उबारल्यांत ती मागणी तशीच हेर आमच्या काळजांतले ओतरेक आवडे जे तुका तावे मागलां आनी मागूंक ना ते तुजे कशे पोरमणे आनी सांजे वाजाचे मजतीन आमकां फावो कोर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना आमचो सरकार आमच्या गोंय देशाचो फुडार आमची गोंयची पोरसां आमची कुटुंबां आनी हेर सगळें देवाक अर्पुया आनी गीत गावया तुज्या पवित्र दोल्या मुखार. मोशा बाबा भयणानो मोशा आनी तुमच्या हातांतले बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनकनी मोहिमे आमच्या पवित्रेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. आमेन. बो मोगाळ बापा सांजुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता ते देण्यांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवणखाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटवून आनी जेवणखाण घेवन आमचे दिसा दिसाचे समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या सूं आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भोक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्पोरा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारी देवाचे माये सांगाती, बैगून सुसे तिचो पोथी, बैगून दोन दुतां सान सुसेवाज. सोर्ब काळी तुका मानवल्यान त्या सोकल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमी बाबा भयणानो समाजाचे वांगडी आनी राजकरोण समाजाचो भाग आनी राजकरोणांत आमकां ही जबाबदारी आसा आनी जें कितें राजकरोणांत चलता तें वायट नपयत करूंक आमची दर एकल्याची जबाबदारी आसा तुजे वाजान ही जबाबदारी पाडली आनी जेजूक गोवाय दिली आमी ही जबाबदारी दोन एकल्यान पाळूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाडसाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया शांती तुमकां देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी ओ जेजू सोमी समाजान चलतेल्या वायटाचेर आड तो झुजलो आमी आमच्या राजकारणांत चलतेल्या वायटाचेर आड झुजूंक निशेध मारूंक ते नितळ करूंक तो आमकां बळ जावन येता आमची सक्ती जावन येता बाबाडतान आनी सगळे तयारेन ताका घेवंक फुडें सोदता ती सगळी सुभागी गुमण्यावाक जेजू आमच्या काळजांनी घेवंक ल्हानविकायेन आनी भक्तीपणान फुडें सरूया पवित्र कुमण्यावाक आमचे जिबेर वो हातार घेवंक येता फुडारी दाखयता ते मानावळीन कुमण्यावाक घेवचो म्हूण आमी विनवती करता दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसा जाल्यार कुमण्याव घेवचो न्हय म्हूण मागता हे वेळार गीत गावया राजाचें जेवण
राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे अंगोस्ता घालून नवी राजाच्या जेवणात सोबी बसूया घुसखोरी बसूया घुसखोरी अंगोस्ता घालून नवी राजाच्या जेवणात सोबी बसूया घुसखोरी बसूया घुसखोरी भुरग्यांचोय बायलो दादले दोनीचा कोलार व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले भुरग्यांचोय बायलो दादले दोनीचा कोलार व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले अंगोस्ता घालून नवी राजाच्या जेवणात सोबी बसूया घुसखोरी बसूया घुसखोरी अंगोस्ता घालून नवी राजाच्या जेवणात सोबी बसूया घुसखोरी बसूया घुसखोरी बाबा भयणानो जेसू देव
आमचे भितर रिकला आमकां एकवटला आमी देवाक एकवटल्या आमच्या सोमयांक आमच्या दोनयांक आर्गां दिवया ताका दिनवासुया कावाकानुया. रातुया. सोडगींच्या बापा सांजुजे वाजाक मान दिवून यायच्या दिसाक च्या नोवेनाच्या संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बोळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरीन तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचचें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. बाबा भयणीनो, म्हाका बरें दिसता आनी हांव खुशाल जाता तुमकां पळोवन. माटो बोर आनी वतोसोर माटवा भायर लोक म्हाका दिश्टी पडटा. हें सगलें देवाचें कितें तरी तुमकां हांगा ओडून हाडटा म्हण हांव जाणा. तुमी जाणान भितरलें कितें तें आनी हांव देवाक दिन वाचता. ह्या असल्या आमच्या भावना पासत ही भावना आमकां देवासोरची ह्या भक्ताची. आनी आयज तुमकां सांगला हांवें ताचो दीस सांज जालो तो दीस काय बरो दीस आयज. आनी हे सगळी आमची भावना हें बरेंपण भितर आसा तें दीस रिलिजियस सेंटिमेंट्स आमकां ओडून हाडटा. हें देवाचेंच देणें देखून आमी देवाक आयज खतखत्यान आर्गां दिवंक जाय, दिन वाचूंक जाय. हांवूय सोयीक घेता बाबा भयणीनो ह्या खुशालकायेच्या नादार तुमकां देव बरें करूं म्हणून सगल्यांक तुमकां. जायतीं जाणां बारादा भायर बाणावलेच्या बारादा भायर गोंयच्या आख्या चारूय कोणशांनी लोक हांगा घोडे पयस लागींसान आयला. तुमकां पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागीर आमचे मदें हो बाणावलेचो वाराद आसलेलो तांकां सगल्यांक एकान एक हांव दिन वाचूंक सोदतां आनी म्हजें उपकारीपण दाखयता. आनी वारादाक म्हणटा तेन्ना बाबा भयणीनो पाद्री भाव आसात, कोण जातात ते आयल्यात, मोठवाशी आसात, लौकीक आहा आनी हेरां तुमी भावां भयणां बसी करून आयल्यात. आनी मागीर ह्या वारादाचो डीन फादर एंथनी रॉड्रिग्स तो आयज आमचे मदें ना. पवित्र त्रिवेचे इगोर्जेचो बाणावले होली ट्रिनिटी चर्च हाचो पादविगार तो. जाणें ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो जबाबदाऱ्यो फिरगोजांनी वांटल्यात आनी त्या प्रमाणे मदें आसा पळय आमचो येजमान याज्ञीक पाद्री लुईस आल्वारीस वार्का इगोर्जेचो पादविगार. आनी तुमकां उडास आसा जाल्यार आदी आमचो पादविगार तो सांकवाळचो. आनी मागीर त्या प्रमाणे प्रवचन केलां आमचे पाद्री साऊद पेरेरा केळीशे इगोर्जेन तो रावता आनी आपली मोलाची सेवा दिता. काय बरें देवाचें उतर हुशारकायेन आनी आमकां समजता ते भाशेन ताणें हें उतर आमकां परगटलां, बरो संदेश दिला ह्या विशया प्रमाणे. आनी मागीर पवित्र त्रिवेची फिरगोजकारां बाबा भयणां आमची तांणी आमकां गायन मंडळ तयार केला आनी हे भाशेन आपल्या ताळ्यांनी वाजोंतरांनी आमचे ताळे वयर काडून देवाक वाखाणूंक दिन वाचूंक तांणी आमची ही सेवा केल्या. तितलेंच न्हय, कोणें सुरवातेची उतरां करचीं, कोणें वाचपां करचीं, बावडताची मागणी हें बरें मांडावळ केल्ली आमी पळयता. पूण हाकाच लागून तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणूंक सोदतां. आनी भाग्यवंत जेवाजाचे मोजतीन बाबा भयणीनो तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण हांव मागतां. आतां इल्लोसो वेळ दियात आमकां आमच्यो थोड्योश्यो कळवण्यो सदांच्यो कळवण्यो त्यो तुमचे मुखार करूंक. नोवेनांच्या निमाण्या दिसांनी आमी आसाव आनी फाल्यां निमाणो दीस नोवेनांचो. मिसां आमची नोवेना सोमयार 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता हेवूय रोमारीचे मीस
ही सगळीं कोंकणी भाशेंतल्यान आनी मागीर 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस आयतार पडला आनी आयताराक मिसां एपुरी 5, 6:15, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान आनी मागीर 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसा. खेरीत भाशेन फाल्यां आयतार जाल्ल्यान आमी एक खेरीत मीस दवरला 11:45 आमची हिंदी भाशेन उलयतलीं आनी देवाक वाखाणटलीं भावां भयणांक संदी दिवंक. म्हणटोच तुमची सोयरीं शेजारीं लागशिल्लीं इश्टा मित्रां कोण आसात तांचे वरवीं हो संदेश तुमी पाठोवचो आनी हिंदी भाशेंतल्यान देवाक वाखाणटात त्या आमच्या भावां भयणांक ह्या मिसांत वांटो घेवंक आदार दिवचो. पोरवांच्या दिसाक आमची दोबाजीक परब आनी परबे समयार आमची मिसाची मांडावळ एपुरी 5 वाजता, 6:15, 7:30, 8:45 आनी परबेचे मीस 10 वाजता. त्या दिसाक 12 वाजता ओरोतोरीच्या कुडांत मीस आसतले आनी सांजे 4 वाजता. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. 10 दोबाजीक परबेचे मीस भेटयतलो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब बोमानेश फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आमकां आपलो संदेश पाठयतलो. ते मागीर सांजे 5:30 वाजता आनीक एक मीस आहा इंग्लीश भाशेंतल्यान. ह्या जाग्या विशीं तुमकां आमी थोड्योश्यो वस्तू कळयता. कुमसार जावंक, मिसां दिवंक, उपकार मागणे विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक डोनेशन्स, आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू घेवंक आनी भोव करून आमचो वर्सावडीचो कॅलेंडर. अंदूच्या वर्साक सिनोद मनान धरून आमी ताजेर आदारून हाडला. म्हणटोच ह्या कॅलेंडरा वरवीं तुमी तुमच्या क्रिस्ती जिविताची अदीक खोलाय आपणावंक तो घेवचो म्हूण आमचो उलो तुमकां. त्या भायर आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. कसलो आदार जाय जाल्यार हो आदार तुमच्यांनी घेवं येता. तशेंच आमचे वॉशरूम्स थंय सकयल्ल्या बाटांत फेरी आनी मागीर पियेवपाचें उदक पेंडोला सरभोंवती दवरलेलें आसा. आनी त्या भायर आमचे भाग्योन जुजेबाजाचें कॅन्टीन आमची तान आनी बूक बागोवंक. नोवेनांच्या तशे परबे दिसाक भाग्योन जुजेबाजाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तेचो उमो घेवंक आनी भेट दिवंक. सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन. म्हणटोच हे संदेचो तुमी फायदो घेवचो. फाल्यांच्या दिसाक कोण वाचपां सुरवातेची उतरां बाबार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तांणी सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें आनी थंय आपली तयारी करची, आपलें नांव बरोवचें आनी तयारी करची. बाबा भयणो, आमचे व्हॉलंटियर्स आसात पेंडोलांत पेंडोला सरभोंवती, पूण अदीक करून पार्किंगाच्या जाग्यार जायत्यो अडचण्यो थंय पडटात आनी देखून तुमी तर सहकार दिलो आनी ती सांगतात दाखयतात पळय ते भाशेन तुमची व्हेकल्स तर पार्क केली, तांकांय सोंपें जाता आनी तुमकां भायर भितर सरूंक अदीक सोंपेपण मेळटा. हे दिशेन आमी रावता आनी मागता तुमी मातशें तांकां आदार दिवचो आनी ती सांगतात पळय त्या प्रमाणे तुवें मांडावळ करची. आमी अंदूच्या वर्साक केरीत एक बरी वस्त सुरू केल्या. ती आमचे मदें जायतीं आमची भाव भयणां आसात जांकां आयकोपाची अडचण आसा, हियरिंग इम्पेरमेंट. आतां ही भाव भयणांय देवाक वाखाणूंक दिनवासूंक सोदतात, तांकां हें सोंपेपण दिवंक एक आमची भयण सांजेच्या 4 मिसाक नोवेनाच्या दिसांनी आयज फाल्यां आनी मागीर परबे दिसाक दोबाजीक 10 मीस ह्या मिसांत ती कुणा रुपान देवाच्या उतराची आनी आख्खे मिसाचे भेटेची समजणी वांटली. म्हणटोच कोण आसात जाल्यार तांणी ह्या नोवेनान वांटो घेता पळय तेन्ना हें सोंपेपण तांकां मेळटलें. आमचो पाद्री भाव पाद्मानेल ताणें सगल्यांक आमकां दिनवासल्यांत तुमच्या नांवान आनी हांगा जमिल्ल्या पाद्रींच्या नांवान ताकाय दिनवासता. हे फाटले 7 दीस आयज 8वो दीस जायतो खारपीत जाला. म्हणटोच देवान ताचेर, ताच्या वावराचेर, ताच्या मुण्यारपणाचेर आनी ताचे भलायकेचेर जुजेबाजाचे मजतीन जायतो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं
आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी बेसांवां तुमचेर पडूं. दोन सुपुल्ल्यो वस्तू जी फादर कॅरेथान सांगलां कॅलेंडराची खबर म्हणटा ती माफी मागता. आतांच खबर पावली की आमचे कॅलेंडर सगळे काबार जाल्यात म्हूण आनी मेळपाची बरी शक्यताय ना सांजे घडी येत. सॉरी अबावट दॅट, व्हेरी सॉरी. हांव नको आमचो अनावन्समेंटाचेर मॅजीक आसा जाल्यार पूण जायते कॅलेंडर वेतात, चड वेतात आनी मागीर आमी भिवन ऑर्डर दितात ते पासून आमकां पावनात. सो प्लीज सॉरी अबावट दॅट, माफी मागता. कॅलेंडर मातशें नात पूण तुमकां तरी सांजे घडी येत. आनी दुसरें म्हणटा तें तुमी फेस्ताक येवंक जाय. फेस्ताक तुमी येवंक जाय. खंयच्याय मिसाक फादरांकूय आपयता, आमच्या पाद्री बाबांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो हे परबेचे कुशालकायेन आमी सगल्यांनी भाग्यवंताक मान दिवंक, देवाक मान जावंक आमी जाता जाल्यार येवचें 10 वरांच्या तोबाची परबेच्या मिसाक. नाजाल्यार येराय गोंयच्या मिसाक सांगलां ते भाशेन तुमी येवचें म्हूण हांव तुमकां म्हजें मोगाचें उनवनीत पयलें पाद्रींक आनी तुमकां बाबा भयणांक सगल्यांक म्हजें आमंत्रण दिता. येवंक जाय. देव बरें करूं. उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमचे सोब्यांसो सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योन तुझे वाजाचें नवें नाम मागणे. मोगाला बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोळापणाच्या ओजापांनी तुज्या उतरांची बी मनशाच्या काळजांनी वोंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका भाग्योन तुझे वाजा पवित्र आत्म्याची सुफोर्तीन आनी आंकवार मारीच्या आश्रयाखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक भाग्योनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक पवित्र सोबीन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचे मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शेवटाचें गीत. बापाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरां वेतना सांज जुजे वाजा भाशेन राजकारणां मळार चलयतल्या वायटाचेर झुजतेले दिरादीक नमुने आमी जावंक वावरुया. सांताच्या मानाक गीत गावुया. जुजे वाजा आमच्या बावा.
Argamoiva, sosna, sosna. तुम्ही घोडी हांव कित्याक आयला तो समजूलें आसतली कालेंदर थोडे आयले म्हूण आयकलां हांवें आं सॉरी कालेंदर थोडे आयल्यात सो कोणाकूय